आता न्हू व्हडले प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा। माझ्या न्हू गळ्यातली सरपई गायब जाल्लेली आसा। माझो डॅडी जेन्ना कामाक वयतालो पळय आतां वतान तेन्ना न्हू इल्ले पयशे न्हू डॅडी म्हाज्या सायटीन काडून दवरतालो। सो गायज आमी सगळ्याक सोदले, आमकां खंयसरूच गावना। हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग। कशी आसात तुमी? आय होप तुमी सगळी जाणां न्हू खूब बरी आसात। सो गायज आयज आमी वयता म्हापसा, मातशें कितें बारीक सारीक घरातलें सामान जाय आसलें त्या खातीर। पावस पडपाक पावला हांगासर आनी ह्यो रस्तो फाटीत काय बरो आसलो आनी आतां परत ह्यो रस्तो खटारो जाल्लो आसा। आयज कितली गर्दी आसा ती म्हापसा मार्केटान आनी वाट्यांनी भाजयो आसा, सवाय आनी चलपाक सुद्दां हांगासर न्हू स्पेस ना। आयज खूब गर्दी आहा, आयज पावस ना न्हू म्हणून। पळय फुलां बिलां। सो गायज आतां श्रावण बी चालू आसा न्हू, त्या खातीर आमकां देवळांनी वचपाक जाय आनी फुलांय घेवपाक जाय। आतां फटाफट फुलां बिलां घेता आनी मागीर घरा कडेन भायर सरता वचपाक। पावस पडत जाल्यार मागीर आमकां शॉपिंग करपाक गावची ना। आनी अवी वयल्यान थंडी जाल्लेली आसा आनी जोरू येता। अवी टॅबलेट घेवन सद्या म्हापसा येयल्लो आसा। फाल्यां जावन आसा रक्षाबंधन म्हणून हे पळय हांगासर राखयो बी येयल्ल्यो आसा। सो गायज आतां न्हू व्हडले प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा। म्हाज्या न्हू गळ्यातली सरपई गायब जाल्लेली आसा। हांव आतां मार्केटान गेल्लेले फुलां हाडपाक। आतां खबर ना कोणी चेन मारली काय ती सांडली म्हणून। आतां आमी परत मार्केटान वयता। देवाच्या कृपेन गावली जाल्यार गावली, कितें जायत आहा। मेन थिंग म्हाजी ती सरपई म्हाज्या डॅडीन म्हाका घातलेली। अभी फोन येऊया सपोज अचानक तू फोटो चेक करून लागले। हांवें चेक केलेली माझी सरपई आसलेली हवी, अचानक गायब जाली। कॅमेरा बंद कर। ही पळय वदो आमी हांगासर न्हू राखयो पळोवपाक येयल्लेली। हांगासरूय न्हू आमी चेक केले जाल्यार हांगासरूय गावोंक ना आमकां। आनी आमी खंयच्या वाटेन रिटर्न येयल्लेली पळयात त्याच वाटेन न्हू आमी परत सोदता जाल्यार हांगासरूय ना। मेन थिंग म्हटल्यार ही चेन कोणाक गावली सुद्दां जाल्यार म्हाका दिसना कोण दीत कशें। आनी दुसरें म्हटल्यार न्हू चोर सारके भरला मार्केटांनी। आतां कोणी मारली काय खंय पडल्या तीच कळना। देवाच्या कृपेन गावली जाल्यार गावली। आनी वदो हांगासर न्हू हिसपाप भायर गर्दी आसलेली, हिसपाप भायर सारके। आनी खंय हा कोणाक खबर चेन म्हाजी। सो गायज आमी सगळ्याक सोदले, आमकां खंयसरूच गावना। फूल मार्केट सोदले आमी, खंयच ना। आमी आत्ता घरा पावलेली आसा। घरा पावता म्हणसर आमकां लेट जालो। फूल म्हापसा न्हू आमी चेन सोदली जाल्यार चेन खंयसरूच गावना। आनी वयल्यान न्हू खूब पावस पडटा। म्हाका खबर ना ती आतां चेन कोणी मारल्या काय चेन पडल्या ती। अवी कितें म्हणटा सांग, चेन दुसरी हाडया म्हणून। टेन्शन घेवं नाका। तरी पूण म्हाका टेन्शन जाल्लेच आसा हांगासर, कित्याक की ती चेन म्हाज्या न्हू म्हाका डॅडीन हाडलेली आनी खूब वर्सां जाली ती चेन न्हू म्हाज्या गळ्यान तशी हा। न्हू म्हटल्यार 14-15 वर्सां जाली तशी हा। हांवें केन्नाच म्हाज्या गळ्यातली चेन काडूंक नासली। आनी दुसरें म्हटल्यार न्हू गायज ती चेन न्हू म्हाज्या मम्मीन सुतान न्हू बांदलेली गळ्यान। म्हणजे तो हूक आसता पळय तेका सुतान बांदलेली आनी हांवें ती केन्नाच आयज मेरेन न्हू चेन काडूंक नासली। आनी आयज ती चेन न्हू सांडलेली आसा, म्हाका गावना। म्हाका खूब वायट दिसता, म्हाका बरें दिसना। अवी कितें म्हणटा सांग, चेन दुसरी येतली पूण अबून दिल्लेली आनी म्हाज्या मम्मीन ती चेन फाडसून बांदलेली। तिका परत येवपाक शकना न्हू। ते चेनी वांगडा न्हू म्हाजे खूब अटॅचमेंट आसले। ह्या दिसांनी कितें जायता म्हाका सारकें टेन्शन जाला। आनी वयल्यान न्हू म्हाजी उतरां सुद्दां सुटाना। सारकी रडोन म्हाजी हालत खराब जाल्लेली आसा। देवा कडेन मागता की ती चेन म्हाजी गावल्या पुरो म्हणून। कितें आतां तें कळना। आनी खूब टेन्शनां आसली आनी वयल्यान आयज हे टेन्शन जाल्लेलें आहा। अवी म्हणटा रडो नाका करीता, पूण कितें म्हणून करपाचें। हे पळय
न्हू म्हटल्यार न्हू आमी 4 वरां बाजारान चेन सोदता खंयसर येल्लली आनी परत फुलां बिलां हाडपाक गेल्लली त्या वाटेन आमी सगळ्याक गेली चेन सगळ्याक सोदली चेनूच गावना आनी वयल्यान खूब खूब पावस पडटा तरी पूण आतां देवाचेर सगळें सोडलां चेन नशिबान आसा जाल्यार गावतली ना जाल्यार ना कितें म्हणून करपाचें तेंच कळना म्हाका तर गायज तुमी आतां म्हणटात आसतले की हे चेनीक लागून इतले इमोशनल कित्याक जाला आमी व्हडले व्हडले उलयता एक चेनूय हाडपाक जायना चेनीक लागून इतले म्हणून कित्याक करपाक जाय तर गायज हांव तुमकां एक सांगता म्हाजो डॅडी जेन्ना कामाक वयतालो पळयात वोतान तेन्ना न्हू इल्ले पयशे न्हू डॅडी म्हाज्या सायटीन काडून दवरतालो हांवें न्हू एक दीस विचारलें की कित्याक हे सायटीन काडून दवरता तूं इल्ले पयशे तेन्ना डॅडीन म्हाका कांयच सांगूंक ना पूण जेन्ना म्हाजो बर्थडे आसलो पळयात तेन्ना न्हू डॅडीन मिलेरान पयशे दवरतालो आं तो मिलेर काडलो आनी म्हाका शेटया कडेन व्हरोन म्हाज्या बर्थडेच्या दिसा न्हू म्हाका ती चेन गिफ्ट केल्लली आनी दुसरें म्हटल्यार न्हू एवरी टायम जेन्ना म्हाजो बर्थडे आसतालो पळयात तेन्ना न्हू डॅडी म्हाजो न्हू एक ग्रॅम म्हणजे इल्ली ती चेन वाडयत रावतालो म्हणजे व्हडली जावपाक आनी कोणाक न्हू डॅडी ना मम्मी ना खंयच्या चेडवाक तांकां सारकें खबर आसा आसतलें की आपणाच्या डॅडीन दिल्लली वस्त वय सांडप म्हणजे कितलें हें जाता दुख्ख जाता तें मेन थींग म्हटल्यार न्हू म्हाजे डॅडी म्हाका चेन दिल्लली ती हांव डेली गळ्यान घाली म्हाका अशें दिसतालें की म्हाजो डॅडी वांगडा आसा कहो आनी आयज ती चेन सांडली म्हाका अशें दिसता की म्हाजो डॅडीनूय म्हाजो हात सोडलेलो आसा म्हणून मेन थींग कितें जाणा जी चेन म्हाज्या डॅडीन म्हाका दिल्लली पळयात तेका न्हू कोणूच रिप्लेस करपाक शकना ना आपणाचो बॉयफ्रेंड ना घोव आनी संवसारांतली न्हू केदी व्हडली वस्त म्हाज्या फुडल्यान हाडून न्ही म्हाका कांयच नाका जातलें कित्याक की ती म्हाज्या डॅडीन न्हू म्हाका लास्ट चेन दिल्लली आनी ती न्हू हांव सदांच वांगडा म्हाज्या घेवन भोंवतालें अशें दिसतालें की म्हाजो डॅडी न्हू सदांच म्हाज्या वांगडा आसा कसो आनी म्हाका खबर आहा कोणाक डॅडी ना मम्मी ना जाल्यार कशें कितें हें जाता तें फील जाता आनी ही म्हणजे लास्ट वस्त ही सांडप म्हणजे कितलें दुख्ख जाता तें हांव न्हू सारकें तुटलेलें आसा अशें दिसता की म्हाजो डॅडी म्हाका सोडून गेल्लो आसा कसो जेन्ना म्हाजो डॅडी म्हाका लास्ट सोडून गेल्लो पळयात तशेंच न्हू म्हाका आयज फील जाता ती चेन म्हाज्या कडेन ना आनी कितें करूं तेंच कळना म्हाका अवी म्हणटा रडो नाका पूण अवीक हांव कशें म्हणून सजमो की ती चेन म्हाज्या डॅडीन म्हाका घातलेली म्हणून आनी कितलें म्हारग म्हाका वस्त हाडून सुद्दां दिली न्हू ती चेनी फुडल्यान जाल्यार हांव पयलीं म्हाका म्हाजी चेनूच जाय म्हणटलें तेका कोणूच रिप्लेस करपाक शकना कोणूच ना इवन न्हू हांव कितें म्हणून तुमकां सांगूंक सारकें न्हू हांव तुटलेलें आसा वॉट अ बॅड डे यार शे कितें सांगू तुमकां अंकितान सारकें रडोन हालत केल्या तें सांगलें हांवें बट इमोशन्स न्हू आपणाचे वस्तू ते बीन आवय बापायन दिल्लेले तेका व्हॅल्यू खूब आसता आनी घरा येवन लायट कितले दिसांनी ऑन केली जाल्यार हांगासरलो एन चलना पळय दिसता तुमकां बाकीचे सगळे पेट्टा पण ती एन चलना म्हाका दिसता बोर्ड चेंज करपाचो टायम येयल्लो आसा बट सद्या म्हजो मूड कितूनूच ना सॉरी हांव चड उलोवंक पावचो ना आयज बिकॉज आय हॅव व्हेरी बॅड कोल्ड रनिंग नोज आसा परत ऑकवर्ड मुवमेंट तुमकां पळोवपाक नाका म्हणून हांव कॅमेरा म्हाजो तोंडा फुडल्यान फाटल्यान करून उलयतलो सो प्लीज अंडरस्टँड करा ओके कितें आहा जाणा खूब चेन सोडली खूब अरावंड 3-4 वरां म्हापसा सगळ्याक सोदली आनी खंयच ना खूब सोदली म्हाका कांयच कळना तेका कितें तेका अंकिताचो न्हू हूक आहा खबर आसा त्या हुकाक पासून आवयन तेच्या अशी गाठ बांदलेली यू नो मिडल क्लास फॅमिली आनी टिपिकल मॉम डॅड यू नो आपणाच्या चेडवाक जावं चेड्याक चरपळी घालता शेणोंक जायना म्हणटा
राव ताका हे बांदया जावं मुदी हे आतां मुदी हे मुदीक तुवें पयला आसतलें एक एकदां हांगासर चेडवांचे गाठ आसता बांदलेल्यो लूज जावंक जायना टायर्ड जावंक जाय पडोंक जायना शेडोंक जायना हे आमचे टिपिकल मिडल क्लास फॅमिलीच्या लोकांक आसता सो ताजें तशेंच आसलें पण कित्याक खंय शेणली कोणी मारली कित्याक आयज फ्रायडे आनी इतली गर्दी आसली चाक करून कोणी मारले चोर तुमकां खबर आसा आयज चाल कशें एक्सपर्ट जाल्लेले आहा ते फाट करून मारतालेच पडटा नोज आतां पळोवया आतां कितें करया पळय तें मूड सारको ऑफ आहा पयलीं टेन्स सिच्युएशन आहा आमकां हांगासर आनी घरांत घे म्हणून कामां आसा चवथीच्यो तयारी आसा ते भायर म्हाजे प्रॉब्लम्स आसा आय डोंट नो हाव टू डील वीथ दॅट. सो गायज हरशीं तुमकां हांव बी दाखयता न्हू जेवणाक कितें कितें केलां तें आयज तुमकां हांव दाखयता कित्याक की हांवीक न्हू मातशें बरें दिसना परत तेज्यान हें नाक व्हांवता आनी ताका थंडी जाल्लेली आसा खोकल्यो बिकल्यो येता. सो गायज जेवणाक आमगेर केल्लेलें आसा रायस ही दाळ आनी ही निरपणसाची कापां.